आम्ही हे सगळे मळ्यातले भुरगे आमचो 2 नरकासूर आसा अख्खो वाडो आसा पळय थंय मेन नरकासूर पयलीं झरी कडेन जातालो तो त्रिमुर्ती कला विभाग म्हणून तो पयलीं लाकडाचो करतालो तेज्या उपरांत ते गाड्यार घालून अख्खे वाड्यार सगळ्याक एक फेरो मारतालो हो पयलींच्या काळान तसो आसलो तेन्ना आमी ल्हान आसले तेन्ना हो नरकासूर थंय आमी पळयताले मागीर आमी थंयसरूय करपाक लागले तशेंच आमी हांगाय चालू केलें आमचे ह्या ग्रुपाचें नांव आसा प्रिन्स ऑफ मला ह्या ग्रुपाक आमकां लीड करता आमचो बाब सर्वेश शिरोडकर शेट्टी तेज्या हितून हे भुरगे सगळे म्हळ्यार जे कला शिकल्या म्हणटा पळय हांगा मळ्यान ते शेट्टीच्या भुरग्याच्या म्हणून अशें म्हणून फेमस आसा तो शेट्टी आसा पळय तेज्या हितूंतल्यान आमी हे सगळे भुरगे कितें तरी हे नेवे नेवे क्रिएटीव करपाक शिकल्या नरकासूर गाड्यार घालताले गाड्या वयल्यान वडीत व्हरताले एक मळ्यान फेरो कंपल्सरी मारपाचो आसता तेजो सो हांगासरल्यान ते झरी कडल्यान चालू करताले स्ट्रेट वचोन पिपल स्कुला कडेन थंयसर चिचेचें झाड आसा थंयसर देवाचें चिचेश्वर म्हणटा पळय थंयसर वचोन तेका मान दिवन फुडें आमी मानशेर तेका व्हरोन थंय दवरताले आनी सकाळीं फांतोडेर हाडटाले सो जवळपास 70 वर्सां जालीं ज्या टायमार आमी सुद्दां जावंक नाशिल्ले आमचे आजे पणजे आशिल्ले तेंच्यांनी नरकासूर म्हणटा ती हांगासर मळ्यान प्रथा सुरवात केल्लेली सो ते पयलीं फोळयेचो करताले सो फोळयेचो मारून ते मागीर खंयसर भाड्याचो गाडो हाडटाले जो गाडो शेतांनी यूज करता नांगरपाक बैलांक लागून यूज करताले पळय तो गाडो ओडून हाडटाले त्या गाड्याचेर घालून हांगासरल्यान वडीत ते सगल्याक व्हरताले सो अशी पयलींच्यान प्रथा दवरलेली आसा सो प्रथा चालूच आसा आतां कितें जालां आतां मातशी ट्रेडिशन आमकां गाडो मेळनासल्या कारणान आमी आतां नरकासूर जो करता तो आमी एक बेश्टी धाकटी ट्रॉली केलेली आसा लोखणाची ती लोखणाची ट्रॉली आमी ओडूनूच आमची ती प्रथा तशीच दवरून आमी तो ओडूनूच सगल्याक भोंवडी हांगा फेरो मारून घेता आमी सगळ्या देवांक मान दिता तो आमच्या मळ्याकारांक सगल्यांक दाखयता असो फेरो मारून फूल मिरवणूक सकाळीं फुडें 5:30 येवन आमी हांगासर तो लासयता दर वर्सा आमचे नवे नवे भुरगे तयार जायत गेले तशे नरकासुराचे सगळे कितें रुपांतर अशें जायत गेले एकदां गणपती पावयलो म्हणटकच भुरग्यांक सगळ्यांक एक म्हणटा ती उमेद आसता म्हणटा ती नरकासुराची दिवाळेची सो आमी सगळे जाणां मेळून ठरयता बाबा कितें करपाचो तो आनी तसो कॉन्सेप्ट आमी रेडी करता एक लोकांक दाखोवपाक तशें लोक हांगा वेगळ्या भागांतल्यान बरे बरे खूब जाणां हांगा लोक पळोवपाक येता स्पेशल की हो नरकासूर हांगा कितें तरी बरो करता म्हणून तशें आतां सगळ्या भागांनी बरें जाल्या आतां तुका नवे नवे भुरगे बरे बरे ग्रूप बरे जाल्या तयार सगळ्याक बेतीन मागीर हांगा बिट्टोणा तशेंच खंयच्या भागांत पूण आमचो कसो ग्रूप ओल्ड आसल्या कारणान आमचें नांव तशेंच बरें अख्खें गोंयभर फेमस आसा स्पेशली तिसवाडी सो एक रिक्वेस्ट आसा पेरंट्सांक अशी की नरकासूर करप ही वायट गोश्ट न्हू हांव रिक्वेस्ट करता पेरंट्सांक की तेंच्यांनी फुडें आपल्या भुरग्यांक फुडें हाडप नरकासूर करपाक की दीस इज एक आर्ट हो नरकासूर करप म्हणल्यार वायट न्हू कित्याक एक तुमचो नॉलेज भुरग्याक एक आर्ट मेळटा तितून नरकासूर केलें की हांव व्हडलें नांव जाता अशें म्हणिना पूण एक हे अशें कला आपली सादर करपाक एक भुरग्याक मेळटा तेका दाखोवंक मेळटा की आपूण कितें करता कितें ना तो सो हांव रिक्वेस्ट करता पेरंट्सा कडेन की तेंच्यांनी प्लीज आपल्या भुरग्यांक धाडचे नरकासुराक फुडें येवचें लेट जायना पूण एक स्वादो तरी नरकासूर करपाक वाड्यार भुरग्यांक तांकां मोटिवेट करचें कित्याक ही प्रथा फुडें चालूच उरोवंक जाय आमची हिंदूची प्रथा जी नरकासुराची आसा पळय ती चालूच उरोवंक जाय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी धाडचो रुखटी ती पयलीं ते मोल्डार घालतात मोल्डार घाल्ले नंतर ते सुकयले नंतर ताका पर काडून नंतर गम लावन पेपर मारतात पेपर मारले नंतर ताका फुडलो पेंटिंगचो आसता ते सामकें पेंटिंग करपाक खूब डिफिकल्ट आसता अशें करून खूब दीस लागता तांकां आनी ते 4-5 जाण अशें मिळून मिसळून काम करतात माझे नाव देविदास केरकर हांव बोंडबाग रावता
हांव 10 वर्सां जाली हांव कसले 10 वर्सां म्हाजूच जाली आसतली हांव करता हे पारंपारीक हे कोण्याचे बडयेचे हे आकस्तीवे हे आतां आमचे हे आतां हे टायमार सामके कमी जाल्या फक्त आतां बाजारांत प्लास्टीकचे येता न्ही ते लोक विकत येता आमचे हे पारंपारीक हे आकास्तीवे अशें कितें फुडें चालू रावपा जाय आमची परंपरा ती फुडें अशीच आमची त्या खातीर हांव मातशी उमेदीन करता हे हेका पयशांक लागून न्ही म्हणून ही कला अशी आमची फुडें वचपा जाय म्हणून हांव हे करता आनी आमची घरांची आमकां म्हाका सपोर्ट करता सगळीं आयज आमी फातोर्डा सगळ्यांक व्हडली जी सर्त जाता त्या सर्तीक वांटेकार जावपा खातीर साई युवा मंडळ म्हणून आमचो पंगड हांगा आयिल्लो आसा आमी गेली 25 वर्सां मायज जाली हो पंगड आमचो कार्यरत आसा आनी दिवाळेच्या दिसाक नरकासूर स्पर्धेन आमी ल्हानपणाच्यान वांटेकार जायत येयल्ले आसा पयलीं आमी पळयताले की कोण्याच्या पासून तयार केल्लो नरकासूर आसतालो ते आमी घेवन सगळे खानार मारून नाचयताले त्या वेळार पण मागीर हळू करून तितून मेटल इन्क्लूड जालें आनी मेटल इन्क्लूड जाता जाता आयज सगळे हायड्रोलीक सिस्टमाचेर नरकासूर हांगा आमी पळोवंक शकता कशे तरेन एक सगळ्या भुरग्यांनी आपली टॅक्नोलॉजी यूज कशी करपाची तातूंतल्यान एक मॅकनिजम सगळे भितर घालून तो नरकासूर वध कशा पद्दतीन प्रेजेंट करूंक शकता हे बरे पैकी चलतना आयज आमी पळयलें त्याच भायर एक आमी म्हणटात की दिवाळेची पूर्व संध्या ही जी आयज हांगा नरक चतुर्दशी ही जी सेलेब्रेट जाता ती भविश्यान एक टुरिजम एट्रॅक्ट करपा खातीर एक बरी संद गोंयकारांक खातीर जावंक शकता जर ती बऱ्या लेवलाचेर प्रेजेंट जाली जेणे करून जगभरांतल्यान लोक जे हांगा बीच इवन बिचीस आमी टुरिजम जर प्रमोट करतले जाल्यार एक दिवाळी ही जी गोंयांत आगळी वेगळी जी जाता आनी ती पळोवपा खातीर म्हणून जर आमी लोकांक इन्वायट करीत जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटान जर आपण एक बरें पावल मारलें जाल्यार गोंयांत बरो टुरिजम लेवल हांगा वाडोवंक शकता नरकासूर जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सगळ्यां पयलीं आमकां याद येता म्हणटा ते ढोल आनी ताशे आमी ल्हानपणांत आमकां याद आसतलें की आमी तेलाचे डबे घेवन वा बॅरल जे आसताले ते घेवन पयलीं वाजन करताले घरांनी वचून नाचयताले नरकासूर ती एक मजा अशी आसताली पण आतां जेन्ना आमी कॉम्पिटिशन पळयता गोंयभर जितली सर्त्यो जाता तेन्ना ढोल आनी ताश्यांचो जो आवाज आसा आनी ताजेर जेन्ना कृष्ण नाचता तेन्ना आमचो नरकासूर नाचता तेन्ना एक वेगळीच जी एनर्जी आसता वायब आसता ती आमच्या सगळ्या गोंयकारां मदीं येता आनी ढोल आनी ताशे हे आमच्या सगळ्या उत्सवांत चडशे दिसता मकरांक आसता आमच्या नरकासुरांक आसता त्याचे शिवाय आमचे सण परबो सादर जायना आनी दुसरें म्हणल्यार आतां एक लेवल असो जाला की सगळ्यांनी वेगवेगळें वादन हाडलां वेगवेगळे तालांनी बसोवपाक लागला वादन पयलीं अशें जातालें की एकूच पारंपारिकता जाताली आतां पारंपारिकता आसात पूण ताजे वांगडा एक वेगळे तरेचें इनोवेशन जशें नरकासुरा मदीं आयलां तशेंच वादनां भितरूय आयलां आनी म्हाका दिसता की जशें भाईन म्हणलें की नरकासूर हे टुरिजमाक एट्रॅक्ट करतले खंय ना खंय आमचें जें म्युजिकल कल्चर आसा जी पारंपारिकता आसा ती गोंयचे भायर पावतली आनी ढोल आनी ताश्या सारके वाद्य खंय ना खंय व्हडल्या स्टेजीचेर जेन्ना आमकां दिसपाक येतले तेन्ना एक गोंयकारां खातीर व्हडली गजाल ती आनी आतांच्या काळान अशें जालां की आतांची पिळगी चडशी डिस्को हे ते थंय चड एट्रॅक्ट जाता पूण जेन्ना आमकां दिसता की ओके बाबा आमची पारंपारिकता आमीच राखपाक जाय तेन्ना आमचे सुद्दां ग्रुपान आतां ना करून एक 5-6 चलयां सुद्दां ढोल वाजयता एक अभिमानाची गजाल की चलयां येता तीय वाजयता तशें चले वाजयता तांकां ती कॉम्पिटिशन दिता नेट काडटा आवाज काडटा हांव मागता की आमची जी फुडली पिळगी जी आसा तांच्यांनी अशेंच आमचे म्युजिकल जे कल्चर आसा आमचे वाद्य आसा ताका गोंयभर गाजोवचें आनी अशेंच सगळे कडेन आमचे गोंयचें नांव व्हड करचें देव बरें सो आमचे क्लबाचें नांव महालक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब धेमानी कुंकोलीम सो फाटीं 35 ते 40 वर्सां जालीं आमचे नरकासूर करपाक लागले जे आमचे पयलींचे जाणटेले
जी परंपरा तेणी मुखार येयल्ली ते आयज आमी मुखार व्हरत आसा आनी आमी ह्या कॉम्पिटिशनाक वर्सान वर्स येतात आनी वर्सान वर्स आमकां प्रायज फावो जाता आनी हांव म्हणटा आमचे हे वाड्यावयले भुरगे जे पयलींची परंपरा ते फुडें व्हरपाक आजून तेंची वाटचाल बरे भशेन चल्लेली आसा। आमी व्हडलो नरकासूर करपाक सोदता बट आमचे भुरगे म्हणटात की आमचो जो पारंपारीक आसा आमची जी पद्दत आसा तीच आमी मेंटेन करया। सो आमचे नवे जनरेशन आहा ते सुद्दां बरे उमेदीन बरे हातभार लावन काम करतात आनी अशें ना की कोणाची कंप्लेन नासता की बाबा तूच हें काम करता कित्याक तूच। सो सगळे आमी अमकें अमकें काम वांटून दितात आनी आमचें हें करतात। तशेंच आमचें वाजप आसा तें सुद्दां आमी आमचें पारंपारीक दवरला। सो आमच्या कुंकळ्यान आमी ते ड्रम आनी ढोल आसा ते पयलींच्याच पद्दतीन आहा तशें। आनी कुंकळे म्हणजे आमचो कुंकळेच्या वाठारांत आमचो पयलो नरकासूर आमच्या वाड्यावयलो देमानीचो। सो आजून तो 35-40 वर्सां जाली आजून तो चालूच आसा। ही परंपरा आमी चालूच दवरलेली आसा। महालक्ष्मी माता की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की नमस्कार, माझे नाव आदित्य काणकोणकर आणि आम्ही सगळे नागेशी युथ क्लब नरकासुराचे मेंबर्स आणि आमचो नरकासूर फोंडा सायड म्हणजे फोंडा सायड नरकासूर मातसो कितें तरी वेगळो कसो आसता। म्हणजे पारंपारीक आमचे चड आसता वाजप नरकासूर आणि फूल आमचो मॅन्युअल आसता अशें मोटर सिस्टम मॅन्युअल हायड्रॉलीक बी तशें काय आसना। आणि आमी 2004-05 आमी नागेशी युथाचो पयलीं चालू केल्लो। तेजे पयलीं जी आमची खूब व्हडली हिस्ट्री आसा ती आमकां सुद्दां आमचे म्हणल्यार जो सिनियर आसा जावं आमचे जाणटेले आसा ते अशेंच नरकासूर करताले आनी तेंची जी प्रथा आसा ती आमी अशीच फुडें व्हरता। पांच जावपा येयल्ले आसा। विजय सरदेसायच्या कॉम्पिटिशना कडेन आमी आसा आनी सगळ्यांकीन व्हडलो नरकासूर गोंयचो 70 फूट क्रॉस हो नरकासूर आमी पळोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगा आसा आनी आमचो बाब प्रितेश आनी सत्यनारायण युवा मंडळ मेर्शे यांचो हो नरकासूर आयज कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट सोंपलेलें आसा। तरी आसतना हो जो नरकासूर आसा तरी हे भुरगे सगळे मेळून हो उबो करता हांगसर, कारण इतले जे प्रेक्षक तेंच्या खातीर जे रावल्ले आसा तेंची जी आशा आसा तेंची उमेद आसा तें दाखोवपा खातीर हे भुरगे आयज तो उबो करता। 25 लाख रुपया मोडून ह्या भुरग्यान हो नरकासूर उबो केल्लो आसा। ही चॅलेंज हांगा कलाकारांक येता, पूण कलाकार खंयच आपली तकली सकयल घालना। आमी जे कलाकार आसा ह्या प्रितेशा वयल्यान आमकां कळटा की आमी पयशां खातीर ही कला करिना, कारण आमकां खबर आसा आतां आमचो टायम जाल्लो आसा तरी आसतना आमी हो नरकासूर उबो करता। हो प्रितेश बाब हांगा उबो करता हो नरकासूर आनी लोकांक दाखोवपा सोदता आनी लोकांचे उमेदी खातीर आमी जो आसा तो हांगा आमी पळोवपा येता। प्रितेशाले 1-2 उतरां आमी आयकोया। प्रितेश, तुका अशी चॅलेंज ही येवपाची आशिल्ली म्हणून तुका कितें दिसता? बारीकशे फॉल्टा खातीर हो डिले जाल्लो आसा, तुका कितें म्हणपाचें आसा? कांय ना, पयले फावटी केला न्हू, सो जाता हेज्या फुडल्या वर्सा बरें करून आनी बरो करून दाखयतले आमी, हेंच म्हणूंक सोदता। फर्स्ट टायम हो नरकासूर तेणी केल्लो आसा आनी तेजें म्हणणें आसा की हेज्याकीन बरो तुमकां नरकासूर करूंक सगळ्या गोंयकारां खातीर आनी सगळ्या कलाकारां खातीर हो जो नरकासूर आसा तो परत हेज्याक बरो पावरफुलच करून आमी येतलो आनी हेकात आमी आमचो कलाकार म्हणटा बाब प्रितेश आनी सगळी तेजी टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा।